Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आमका भितरच मार्केट जाय, आमका बाहेर मार्केट नाका. फुटपाथाचेर कोणाकूच बसो जायना म्युनिसिपालिटीन. कितली जाले वाट बंद वाट पण आसा 2 महिने जाले. आणि कोविडच्या टायमार थोड्यांनी दुकानां लायली आणि मागीर दुकानां फिक्स जाली, थंय मार्केटूच जाली. मार्केटान लोक येना. आमी 5 किलो विकता ते 100 किलो विकता. आमी कितें करपाचें हांगा असो काय जायना. आमकां वाट बंद जाली तेन्ना आमकां गिरायकूच ना. भाजी सगळी फुटपाथाचेर लावन आमकां फुटपाथाचेर लोक बसतात. मातशें कितें वाटेर कितें बेगीन जाता तितलें बेगीन करपाचें. आमी गिरायक जायना. आमी बेश्टी म्युनिसिपालिटी पैसे फारीक करता आनी घरा वयता. आयज आमी सगळे वेपारी मार्केटांचे सेवक आनी चेअरपर्सनाक मेळपाक गेल्ले. आमचे 2 विशय आशिल्ले. एक म्हणजे मेन ती वाट बंद केल्या ती, कारण मार्केट भितर आसा आनी वयपाक वाट ना. तेंच्यांनी ती मार्केट वाट ती आमकां क्लियर करून दिवची. आनी त्या सरान सिओन आनी चेअरपर्सनान आमकां आयज ते आश्वासन दिता की 1-2 दिसान तुमकां टेम्पररी वाट करून दिता थंयच्यान सद्या. आनी दुसरो विशय आशिल्लो फुटपाथीचो सरान सांगला अंडर एक्टाच्या अंडर कितें जाता तें पळयता आनी त्या प्रमाणे फुटपाथ क्लीन करता. आनी आमकां ते मेन आमचे हे आशिल्ले ते आमचे रस्त्याचे ते तेणी करून दिता म्हणून सांगला. वाट कितें बंद आहा सद्या ती कितें वाट बंद आसा म्हणजे ते रॅम्पाचें काम चालू आसा. आमकां ते रॅम्प घालपा हेजेर ऑब्जेक्शन कांय ना. कशें आसा सामकीच वाट एकदम तेंच्यांनी बंद केल्ल्या कारणान सकयल जो वेपारी आसा त्या वेपाऱ्याक कांयच गिरायक जायना. आनी अर्द वेपारी लोक सकयल येवन रस्त्याचेर बसलेले आसा. रस्त्याचेर बसलेल्या कारणान ट्राफिकेकूच त्रास जाता. दुसरें भितर लोक बसना. रस्त्यार घेता वयता भितर लोकांनी कितें करचें. तेन्ना आमी सराक रिक्वेस्ट केला की भायर कोणाकूच बसपाक दिवचें न्हू. तांकां भितर जागो आसा तांकां थंय भितर हाडचें. आनी त्या प्रमाणे सरान आयकला म्हणून आनी तेणी ते आपूण करता म्हणून सांगला. आतां तो येतलो मार्केटान विजीट दिवपाक. फाल्यां समज स्लॅब घालूंक जाय जाल्यार मागीर परत बंद जातले न्ही वाट, सो तेन्ना तुमी रावतले म्हणटा. तेन्ना आमी कॉपरेट करता तांकां. आमी सांगला आमकां तें जाल्लें नाका अशें न्हू. काम जावंकूच जाय तें. तेका त्या टायमार जेन्ना तो स्लॅब घालता म्हणून सांगतलो पळय तेन्ना ताका एक 10 दीस लागतले, 15 दीस लागतले पळय, तेन्ना आमी ताका कॉपरेट करतले. सध्या भायर सर गाडयो पार्किंग करूंक मेळना. कितले दिसले म्युनिसिपालिटी आश्वासनां दीत आसा कित्याक भायर भायले येवन कोण तरी बसता थंय गाडयो पार्किंग खंय करपाच्यो तुमी केन्ना विचारला. इशू तोच आसा. हेज्या पयलीं आमी ताका लेटरां केल्लीं आसा. भरपूर आमी येवन हांगा तेंचे कडेन हें करता. पूण फोंड्या मार्केट एकूच एक मार्केट अशें आसा की तेच्या फुटपाथीचेर म्हणटा ते केन्ना एक्शन घेतलीच ना. खंयचें मार्केट पळया तुमी, म्हापशा मार्केट, वास्को मार्केट, मडगांव मार्केट, मागीर बिचोले मार्केट, खंय फुटपाथ आसा. फोंड्यानूच फुटपाथ जाय. फोंड्यात मार्केट फोंड्यानूच फुटपाथ कित्याक लागता. 2 दीस काडटा परत सकाळी काडटा सांज दनपार म्हणजे परत थंय वेपारी बसता. आनी तेजेर एक्शन म्हणटा ती कांयच घेतली वचना. कोणूच घेयना. आनी फोंड्यानूच अशें आसा. आमी 4-4 दीस मार्केट बंद धरून सुद्दां आमी हांगा म्युनिसिपालिटीचे हें केल्लें आसा हेच्या पयलीं. पूण तरी सुद्दां हेंचे हेंच काय ना. आतां हेंकां खंयच्यान कितें बस भरता काय कितें तें आमकां खबर ना. कितें शीर केलें तुमी तांकां? तुमचे पळय तांकां ती वाट जी आसा ती वाट ना मार्केटान वचपाक. सद्या ब्लॉक जालें कन्स्ट्रक्शनाक लागून. आतां फ्रायडे म्हळ्यार ती वाट करून दितले म्हणल्यार बिल्डराक. ती वाट एकदम मोकळी जाली की मागीर लोक वचपाक लागता त्या मार्केटान. तोच इशू आशिल्लो. त्या लोकांक एक्सेस ना आलो. ते शॉप येता. सो ते लोकांचे वांगडा लोक फुटपाथेर बसता तांकां म्हणटा काडचे अशें कितें डिमांड आसलो तांचो? कसलो? फुटपाथेर जे लोक बसता पळय तो टोटल जो स्ट्रीट वेंडिंग जो इशू आसा तो आमी हँडल करपा लागून स्ट्रीट वेंडिंग बायलॉज पास करपाचे प्रोसेसान आसात म्युनिसिपालिटी. कित्याक ते बायलॉज जाले मागीर आमकां सारके वेंडिंग झोन, नो वेंडिंग झोन मार्क करपाक मेळटले. म्हणल्यार स्ट्रीट वेंडिंग एज पर एक्ट तांकां प्रोटेक्शन आसा दिवपा जाय. म्युनिसिपालिटी आयडेंटिफाय करून दिवची पडटा. लोकांनी गाडयो पार्किंग खंय करपाच्यो तुमी पळयला केन्ना वचून थंय कशा तरेन वेंडर बसता. सकयल पार्किंग आसा. 50-60 गाडयांची पार्किंग आसा. पूण सध्या बंद आसा न्ही. ओपन आसा. ओपन आसा पूण वयरचो जागो तो वेंडरांकूच बसपा खातीर केला काय खंयचो वयरचो रॅम्प आसा तो वेंडर्सांक आसा. जाल्यार गाडयो थंय पार्किंग करता तेचेर तुमी एक्शन कित्याक घेयना. थंय गाडयो पार्किंग करता त्यो वयर म्हणटा रोडा सायडीक. रोडा सायडीन काय वयर? रोडा सायडीक. फ्रंट रोडा सायडीक. मेन रोड जो आसा मेन रोड आसा रोडाच्या सायडीन फुटपाथ आसा थंय वेंडर बसता. कळ्ळें न्ही. मेन रोडाचेर आदाराचेर दोनी सायडीन बसता. आतां सद्या एकाच सायडीन बसता. कळ्ळें न्ही.
तो पॅन्डल बिंडल खाता तो स्ट्रीट वेंडिंग तो इश्यू असा टोटल फोंडा म्युन्सिपालिटी एरिया तो आमी हँडल करपा लागून वेंडिंग बायलॉज फ्रेम करून मागीर वेंडिंग दोन नो वेंडिंग दोन जातले. साधारण कितलो तेप लागता जेन्ना लॉज पास जाले की रोखडे इम्प्लिमेंट करपाक सध्या त्याचे बसतात पळय त्या खातीर दिसतात जाता न्ही कळ्ळें न्ही पार्किंगाक अर्दो रोड जाता कळ्ळें न्ही इवन मार्केटान वचपाक जे मार्केट पब्लीक वयता तांकां वचपाक रस्तो आसा तेजेर कितें तुमी एक्शन घेता आनी अजून कितें जावं तुमी अजून पर्यंत ट्राफिकेक कित्याक लेटर करूं ना कसले बाबा थंय बाबा दवरूंक जायना गाडयो जावं वेंडर ऑलरेडी तेंच्या रायटान आसा तेंच्या एक्टान आसा रोडार बसता ते तांकां काडपाक शकतात गाडयो आनी व्हेहिकल्सान सुद्दां तेंच्यांनी कांय विकपाक जायना. सद्या कितें मॅटर आसा तेजें बट ते वाट ती पॅसेज जातली येवपाक न्ही कन्स्ट्रक्शन सोंपता कितें एक्झॅक्ट कितें आसा ना इश्यू आयज हियरिंगान घातला तो ती क्लॅरिटी ना कित्याक तेंच्यांनी हय आयज आसा तो त्याच्या बद्दल तांकां ती वाट मागीर कायमची उरतली काय मागीर बंद करतले काय म्हणून तुमी फकत कॉलम येतले आनी वाट वतली. सो सध्या त्यांचो डिमांड तोच आशिल्लो म्हणल्यार वाट करून दिवचे म्हणून. हय तांकां वाट मेळपाची ती वाट तांकां मेळटली. जेन्ना मागीर स्लॅब घालतले तेन्ना मागीर परत बंद जातले न्ही वाट तेन्ना मागीर लोकांक म्हणला न्ही सद्या ऑलरेडी ते लोक सांगला तेंच्यांनी रेडी आसा 15 दिसां वाट बंद जातली स्लॅब जातले. पोना तुमचे पोना ते लायटी ना पळय लायटी हेका जे पोना पार्किंग केला पार्किंगान लायटी आसात लायटी ना आमी 10 लायटी घालून घेतली आसा केन्ना घातल्या वचून पळयल्यार तर लायटी सगळ्यो ऑन न्हू आयज घातल्या आयज पार्किंगान लायटी आतां सुद्दां गेले तुमी लायटी ऑन आसतल्यो. आमकां आमी म्युन्सिपालिटी येयली आमकां मार्केटां वचपाक रस्तो जाय म्हणून आमी म्युन्सिपालिटी सरा मेळून सरान सांगलां आमकां मार्केटा वाट रस्तो करून दिता शुक्रार मेरेन करून दिता म्हणून सांगलां. आमी म्युन्सिपालिटीचे आभार मानता आमकां ते सांगले ते प्रमाणे ते करून दिता म्हणून सांगलें न्ही पूण फुटपाथ काडटा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी फुटपाथेर लोक बसले तेंकांय काडटा म्हणून सांगलां तेन्ना तेंचे आभार मानता.